हे एक्टा प्रमाणे आयव्ही एक्टा प्रमाणे आसा इज मेड मच मोर कॅज्युअल. जो बाज ऑपरेटर आसता तो सुद्दां ह्या बोटीर चडूंक शकता. ताका ऑन काय ऑफ करूंक कळटा तें हांव नकळो इंजीन. पूण ही द टायप ऑफ क्वॉलिटी ऑफ स्टाफ जावं बाकीचे अरेंजमेंट जावं आर लोवर्ड एज कम्पेर्ड टू आयव्ही. नदयेनूच रावतली जाल्यार ना नदीन खंय तुम्ही ऑलरेडी 2012 सांगले तुम्ही 2015 काडटा म्हणून भायर. 2013 तुम्ही आयव्ही एक्ट दिता. एक्ट चेंज करपाची गरज नाशिल्ली. एनीवे स्पीकर आय विल गो टू माय सेकंड सप्लिमेंटरी. यू मे प्लीज चेक ऑन दॅट. स्पीकर सर दुसरी गोष्ट म्हणल्यार धाकट्यो बोटी नाल्यार बार्जी फिटनेसा खातीर ड्राय डॉकिंगाक वचचें पडटा. आनी ड्राय डॉकिंग गेलो की ते सगळी सेफ्टी मेजर्स सर्वे सगळें जाता. इफ आय रिफर टू ही सब क्वेश्चन रिप्लाय टू सब क्वेश्चन ए जवळ जवळ 5 आयटम आसा इन वीच वन्स द ओनर एप्लायज फॉर फिटनेस प्रोसिजर हेज टू बी फॉलोड फॉर गिवींग द फिटनेस सर्टिफिकेट. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय हो फिटनेस सर्टिफिकेट जो इश्यू जाता ताका कितलो वेळ लागता. खंयची जी बोट वता असल्या वेसलांक कितलो टायम लागता आनी खंयचो ऑफिसर ही इन्स्पेक्ट करून ओके करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबराचो खंयच्या शिपीचेर किंवा खंयच्या ऑफिसराचेर हें आसा पॉइंटर आसा हो हांव नकळो. पूण सादारणपणे तूं मातसो बस रे. तूं उलयलो ना जाल्यार ना ऑफिसराचेर वाय ऑफिसर इज कम इन द पिक्चर. कोणाचे एलिगेशन करता स्पीकर सर. स्पीकर सर करेक्ट. Why is asking? So answer करी. Next बस सकल. Opposition and question विचारले जाल्यार point हाडू. Opposition and question विचारले point हाडू. It is wrong speaker सर. आमच्या चर्चेत कारणाशिवाय गडबड गोंधळ घालता मनीस. कारणाशिवाय न्ही. ताका संवयची. ना संवय न्ही. स्पीकर सर. हांव बेकार जायगा. हो फिटनेसाचो जो प्रोसिजर आसा हो थोडो कटकटीचो आसा अशें म्हाका दिसता. पण साधारण प्रोसिजर असो आसा ओनर एप्लाय करता इन फॉर्म 1. तो कोणाक एप्लाय करता जाल्यार डेप्युटी कॅप्टन जो आसा ताजे कडेन एप्लाय करता. डेप्युटी कॅप्टन मागीर सर्वेयराक एलोकेट करता काम. आनी सर्वेयर मागीर ही कंडक्ट सर्वेज इन्स्पेक्शन्स आनी ताचे सेफ्टी स्टँडर्ड्स पळयता. फायर फायटींग थिचल्ले इक्विपमेंट्स पळयता. लायफ कॉम्पिटन्स पळयता. सी वर्दिनेस पळयता. हल इंटिग्रिटी पळयता. क्रू सर्टिफिकेशन्स पळयता. कॉम्पिटन्स पळयता. इन्शुरन्स पळयता. सेक्युरिटी पळयता. अशा सगळ्यो गजाली पळोवन एनवायरमेंटल कंप्लायन्सीस पळयता. आनी आफ्टर कंप्लायींग सर्वेयर डिक्लेअर्स द वेसल इन फॉर्म 6. ते फॉर्म 6 जसं डिक्लेरेशन जालें सर्वेयराचें की मागीर बेस्ड ऑन सर्वेयर्स डिक्लेरेशन वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह असलें फेवरेबल असलें परफेक्ट असलें फिटनेस सर्टिफिकेट असलें जाल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट मागीर ताका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दिता. तांचो क्वेश्चन असलो हो कितलो काळ लागता न्ही म्हणून हें सगळें करपाक एखादी खूब टायम लागता आसतलो न्ही सांगता. म्हणजे जेचो हे पयले स्पीकर सर रिप्लाय पयली हॉर्शू एक डेट ऑफ एप्लिकेशन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 5/8 रिसिप्ट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 7/8 2 दिसान 21/7/2014 परत तो एप्लाय करता दुसऱ्या वर्साक सेम डे ताका फिटनेस सर्टिफिकेट मेळटा. अश्यो स्पीकर सर पयल्यो काही गजालीन एप्लिकेशन ऑफ फिटनेस डेट्स पयल्यो इल्ल्यांक रिसिप्ट ऑफ फिटनेस ना एखादी फिटनेस 3 वर्सांची आसूंक शकता. पूण सर्वे समज जाता त्याच दिसा कोणाची दिली सिरियल नंबर 4 हां हॉर्शू कितें जाला एप्लिकेशन सेम डे आनी फिटनेसूय सेम डे. वीच डे 5/8/2013 एप्लिकेशन करता फिटनेस सर्टिफिकेटाक 7/8/2013 म्हणजे 2 दिसांचो तुमी आत्तां प्रोसिजर सांगला येदो व्हडलो प्रोसिजर 2 दिसान कंप्लीट जावन फिटनेस ताका मेळटा. तशेंच 21/7/2014 एप्लाय करता फिटनेसाक आनी सेम डे 21/7 ताका परत फिटनेस मेळटा. म्हणजे जो तुम्ही प्रोसिजर येदो व्हडलो सांगलो इन्क्लुडींग सेफ्टी स्टँडर्ड चेक कर इन्स्पेक्शन सी वर्दिनेस हल इंटिग्रिटी क्री सगळें जें सांगलां हे 1 दिसान दिवन सर्टिफिकेट जाता काय म्हणून. स्पीकर सर तांच्या प्रश्नात अर्थ आसा पूण ताच्या मुळाशी जर गेलो जाल्यार लक्षांत येतलें MV हॉर्शू कॅसिनो ही KWR 049 अशें रजिस्ट्रेशन आसलें. ती कारवार रजिस्ट्रेशन आसली
आणि कारवार रजिस्ट्रेशन असल्यामुळे तिचा फिटनेस तिचालो सगळो असलो आणि त्यामुळे सिन्स इट वॉज कारवार रजिस्टर्ड वी हॅव जस्ट एंडोर्स्ड इट. त्यामुळे ते एका दिसान जाऊ शकले आणि इश्यूड एनओसी टू प्लाय. Speaker sir, Karwar has nothing to do with this. What has Karwar port got to do with your fitness? तू फिटनेस सर्टिफिकेट जो इश्यू करता इज विथ युअर थिंग, म्हणजे तुझो मनीस कोणतरी चेक करता न्ही हे. युअर पर्सन इज चेकिंग दिस राईट. स्पीकर सर न्ही म्हजो प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टर आसा की कोणतरी मनीस चेक करता. हाव कॅन प्रश्नाक उत्तर दिता मातसो. कारवारचेर आमी डिपेंड होवपाचे. म्हाका दिसता एका गाडयेचे रजिस्ट्रेशन दुसऱ्या स्टेटींत आसा समजा जाल्यार हांगा येतकीर अरे वी हॅव टू एंडोर्स इट. म्हाका दिसना परत रजिस्ट्रेशना खातीर सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करूंक जाय आसल्यो कारण फायनली इट हॅज बीन. हय स्पीकर सर, कारवारा बी शीप वता आनी कारवारा सर्वे जावन एक दिसान सुद्दां आयली आनी कोणें एंडोर्स केली तरी मानता हांव. फाल्यां आज ती सुभाष चंद्र डॉमिनो ती एक शीप आसा ती केन्ना खंय वतली आनी इट मायट कॉज अ डिजास्टर सेम लायक वॉट प्रतिभा भीमा ऑर रिवर प्रिन्सेस कॉस्ट इन द वॉटरवेज. म्हाका तुमच्या कडेन फक्त एकूच हें जाय की आतां देर आर गेस्ट कमिंग इन डेली गेस्ट वतात न्ही कजिनोचेर number of crew, number of passengers which are being told, which are certified as per your safety things. Home Department does not keep a track on number of people going on the casinos. तुम्ही एंट्रीचेरूय दवरना कितले गेले आनी कितले आयले ते दवरना न्ही. सो हे जबाबदारी त्याचे फिटनेस पळोवपाची फुडली गोष्ट होम डिपार्टमेंट What is the checking and monitoring system the department has to ensure that the guest going on that particular ship is safe? सर एकदा फिटनेस दिले की वर्षभर जाय जाल्यार आमी सरप्राइज इन्स्पेक्शन एज रिगार्ड्स फिटनेस करू शकतात. वर्ष जातकीर परत रिन्यू करता आसतना सगळो प्रोसिजर करून ताका फिटनेस सर्टिफिकेट दिले वता. श्री मोन्सेरात. Honorable Minister just mentioned that in 2 years' time they're supposed to shift the casinos. हांवें म्हणून Just now you told me. हांवें म्हटलें सीएमान केन्ना तरी म्हटलां अशें म्हज्या कानार आयिल्लें आसा. केन्ना म्हटलेलें? हांवें म्हणपाचो प्रश्नच ना कारण हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. म्हजें खातें तें पोर्ट्स म्हजें खातें न्ही तें खातें म्हजें न्ही. You just mentioned that Chief Minister has said. घालता तांच्यांनी हो विशय होम डिपार्टमेंटाक प्रश्न करचो सगळीं उतरां दिता किंवा होमाच्या डिमांडान तांच्यांनी मांडचो एकूण एक उतरां दिता ते कितें सांगतात ते पण ते चुकीच्या जाग्यार विचारता. चीफ मिनिस्टरान डिपार्टमेंटाचें ज्युरिस्डिक्शन कितें आसा तें सांगलेलें आसा. सो जस्ट डोंट क्रॉस सर मिनिस्टरान सांगलें 2 वर्सांनी शिफ्ट करपाचें आसा. आय जस्ट वांट टू रिफर टू द चीफ मिनिस्टर. खंय शिफ्ट करपाचें आहा काय म्हणून इतलेंच विचारपाचें आहा म्हाका. स्पीकर सर हो कॅबिनेटाचो डिसिजन ताणें इंडिकेट केला. खंय शिफ्ट करपाचें ते एट दीस मोमेंट आमकां विचार करपाची गरज ना. ते विचार करतले आमी कित्याक करूंक जाय. जर केलें ना जाल्यार लायसन्स कॅन्सल जातलें. श्री विष्णू बरें आमी फुडल्या प्रश्ना कडेन या. विजय सरदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 4A. 4A. स्पीकर सर उत्तर छापील कागदा प्रमाण. Speaker sir, my question is with regard to Hospicio Hospital. Now this hospital was established in the year 1867 by Father João Miranda from Lotoli. It has served the people of South Goa for the last almost a century and a half. Today, the government has priority is the new South Goa District Hospital. A few days ago, when I brought this question in the House, I was told that 67% of the work on the new hospital is complete. So going by the pace of work, I expect that it will take at least 2.5 years for the new hospital to be complete. So let us now look at the position of the Hospicio Hospital. Speaker sir, the hospital is hit by bed shortage, by shortage of doctors, by shortage of servants, by shortage of drivers, by shortage of ambulances, and many other things. In particular, I can point out to the minister that there is one post of a pathologist which is vacant. Out of the 10 sweepers sanctioned, 5 have been filled, 5 are vacant.
one senior psychoanalyst or psychotherapist is there, and one on a contract basis. The Chief Minister is on record for Alcoholics Anonymous function, saying that he is going to have now psychiatric counselors that are required. So backup team should be necessary. The lift of the hospicio rarely works. There is a problem of medicines because the status of tender finalization is in doubt. There are 2 top floors of the hospital which have been declared unsafe by the PWD. The Infrastructure Corporation has visited it and also approved of the same, but nothing has been done. Bed shortage is there. The morgue is insufficient. There are 30 slots in the TB hospital, but still the morgue is insufficient. So my first supplementary is that what has the government done to tide over the next 2.5 years with regard to Hospicio Hospital, in particular these issues that I have raised? Speaker sir, 2.5 वर्सांचो कालखंड हो ऑनरेबल आमदाराच्या तकलेंतलो विशय आसा. आमी नर्सिंग इन्स्टिट्यूट थंय एकोमोडेट करण्या खातीर थोडे प्लॅनिंगात बदल जालो आणि त्यामुळे काम स्टँड स्टील जालें. त्यामुळे प्लॅनूय थोडो बदलचो पडलो आणि काम थोड्या रेंगाळ्ळां, ही गोष्ट खरी आसा. पूण म्हज्या अंदाजान आनी 1.5 वर्सांत तें काम जावंक जाय. आतां आमी पूर्ण ताच्या, कारण सावथ गोंयचे जे एक्झिस्टींग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, जे हॉस्पिशियो आसा, ते खूब इनसफिशियंट आसा. थंयसर एडिक्वेट सुविधा नान. पण एज रिगार्ड्स मॅन पॉवर इज कन्सर्न, सादारण म्हणजे ताणें म्हटलें काही 2-4 जाण ना हांचो उल्लेख केलो, पण थंय सगळो ताच्या पलीकडे आमी PG पोंडा वयले जे सिनियर कन्सल्टंट, जुनियर कन्सल्टंट हे नव्यान 13 घाल्यात, ते भितर आयिल्ले ना. म्हणजे ज्या प्रकारचे स्पेशलिस्ट ना अशे 13 थंय घातलेले. म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन आहा की फुडले 1.5 वर्सां, तुम्ही म्हणटा 2.5 वर्सां, म्हजी इमॅजिनेशन 1.5 वर्सां धरुया. 1.5 वर्सान आमचे साश्टीकारां खातीर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकां खातीर तुमचो अरेंजमेंट कितें आसतलो थंय एक बरी सर्वीस मेळपाक? स्पीकर सर, जेन्ना नवीन एखादी वास्तू तयार जाता तेन्ना जुन्याचेर खर्च करप हे जिवार येता. थंय त्रुटी आसात ह्यो कळटात, एक्झिस्टींग हातून खूब डेफिशियन्सीज आसात हेवूय कळटात, मान्य आसा. ऑनरेबल मेंबरान केवळ अधिवेशनाचो संदी घेवनूच हे विचारचें न्ही, ताजे कितें सजेशन्स आसात उरलेल्या दिसांनी ताणें म्हाका सजेशन दिवपाक हरकत ना. आसा तें चड व्हडलो खर्च आसना, थंय कितें चेंजीस करूंक मेळटात, कितें इम्प्रुवमेंट करपाक मेळटा, कितें एडिशन करपाक मेळटा, ही इज फ्री टू सजेस्ट. ताच्या खातीर अधिवेशनूच येवंक जाय अशें कांय ना. पण ताचेर आतां हे आसात, ताणें उल्लेख केलो जे मॉर्ग आसा, मॉर्गांत थंय 6 स्लॉट्स वर्किंग कंडिशनांत आसात आनी 30 वर्किंग कंडिशनांत ना. पूण त्यामुळे आमी वयर जे TB हॉस्पिटलान जे 30 स्लॉट्स आसात ते आमी वापरान घेतल्यात. आतां थंय 6 आसल्यामुळे नवीन थंय आनी बसोवपाचें आमकां दिसना. 30 आनी 6 36 दॅट इज सफिशियंट दिसता आमकां. सफिशियंट ना ते एनीवे न्ही, कारण त्यो ज्यो बेवार्षिक असतात त्यो थंय उरतात म्हणून. नाजाल्यार दक्षिण गोंयचे 36 बॉडीज थंय उरच्यो ना. म्हजो दुसरो सप्लिमेंटरी, आतांच मिनिस्टरान सांगलें की सजेशन दिवपाक जाता, असेंब्लीच आयल्या म्हणून उलोवपाची गरज ना. गरज ना न्ही, बरें आहा, नो प्रॉब्लेम. म्हाका समजलें अर्थ कोंकणी कळटा म्हाका. 1 मिनीट अर्थ कळटा. स्पीकर सर, 25 जून 2012 मिनिस्टर थंय गेले. मिनिस्टर जावन 25 जून 2012 एकूचदां तुमी थंय गेल्ले आहा. आयचे न्यूजपेपराचेर पसून आयिल्ले आहा वेर इज पार्सेकार काय म्हणून. म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा, आनी तुमी जे 25 जुनाक गेले तेन्ना थंय आमदार जिते आहात काय आमदार थंय न्हिदल्यात तें तुमी कोणाचे थंयच्या लोकांक सांगलें ना. म्हाकाय सांगलें ना, दिगंबर कामतीकूय सांगलें ना. तुमचो चीफ मिनिस्टर, 1 मिनीट आन्सर क्वेश्चन म्हजो जावन दी. चीफ मिनिस्टर नावेली वता, प्रोजेक्ट रिव्यू करता, हॉस्पिटल क्रॉस जाता, तो